न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचे काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातच। आयज गोंयान कितें घडले? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूप व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्यूशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोटी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा। यूट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावा गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतकाच्या ह्या न्यूज रूम अपडेटान तुमकां येवकार। हांव गौरीश परब आमोणकर। सध्या गोंयांत तशेंच देशांत सुद्दां लोकसभा वेंचणुकेचे वारे आसा। त्याच बरोबर कॅन्डिडेटांनी कशी तयारी केला, खंयच्या प्रचाराक तांच्यांनी सुरवात केल्या, त्याच बरोबर आरोप प्रत्यारोप, त्याच बरोबर गोंयांत सुद्दां जायत्यो घडणुको घडत आसा, जशें की वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर सोऱ्यांचेर लिक्वियरचेर धाडां घालप किंवा एक्सिडंटाच्यो गजाली सध्या वाडत आसा। अश्यो साबार बातम्यो आमच्या रिपोर्टरांनी आमचे कडेन धाडिल्ल्यो आसा। तेजे उपरांत सब एडिटर तांकां कश्यो आकार दिता त्या बातम्यांक त्यांच्या तोंडांतल्यान जाणून घेवपा खातीर आमी ह्या सगळ्यान पयलीं आमचो डेस्क इन्चार्ज सुशांता कडेन सुशांतान खंयची बातमी केल्या ताका विचारया। 2 दिसां पयलीं वाळपयच्या बिरोंडा वाठारांत जो एक स्फोट जालो तुमकां खबरच आसतलें। हे घडणुकेचो उपरांत NSG नॅशनल सिक्युरिटी गार्ड ताच्या बॉम्ब डिस्पोजल पथकान येवन पळोवणी केल्ली, कांय नमुने एकठांय केल्ले आनी काल जेन्ना एक मुळावो अहवाल आयलो तेन्ना अशें दिसून आयलें की हे जिलेटिनूच म्हणून। पूण इतल्या मोठ्या प्रमाणांत हे जिलेटीन ताचे कडेन आयले खंयच्यान, ताणें ते खंयसून हाडले हे दिश्टीन सद्याक तपास सुरू आसा आनी ही सविस्तर बातमी आहा ती तुमकां 7च्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटली। दुसरी एक म्हत्वाची अपडेट अशी की जे फाटल्या सप्तकांतले जे अपघात पळयले जाल्यार तातूंतल्यान एक असो निश्कर्श काडूं येता की रॅश आनी नेग्लिजन्स ड्रायविंगाक लागून 4 जाणांक आपलो जीव वगडावचो पडला। फाटल्या सप्तकांत मेजर अपघात जाले आनी तातूंतलो पयलो एक म्हत्वाचो अपघात म्हणटा तो पैंगीण दिवचले जाल्लो। तातूंत 21 वर्साच्या तरणाट्याक जीव वगडावचो पडिल्लो। उपरांत जो अपघात जाल्लो तो काणकोण माशें हांगासर कार आनी कदंबा मदीं जाल्ल्या अपघातांत एकल्याक जाग्यारच जीव वगडावचो पडिल्लो। ते उपरांत जो अपघात जालो तो फोंड्या आनी ह्या अपघातांत 9 जाण जखमी जाल्ले आनी तातूंतले ती 6 पिरायेची एक चली जी आशिल्ली 6 म्हयन्याची चली, ताका उपचारा दरम्यान आयज सकाळ फुडें मरण आयलें। आनी तशेंच आनीक एक अपघात घडिल्लो काल जो शिरसय वाठारांत फाटल्यांतल्यान गाडी मुकून जाणें पळ काडिल्लो आनी त्या अपघातांत एकल्याक मरण आयिल्लें। ही एक सविस्तर बातमी केल्या ती तुमकां पळोवपाक मेळटली 7च्या बुलेटिनांत। जशें की हांवें सांगलें अपघाताचें सत्र चालूच आसा। अश्यो एक्सिडंटाच्यो बातम्यो आयकल्यो काय दिल दहलोवपी अश्यो आंगार कांटो येता। तर ही बातमी तुमी सविस्तर पळोवपाक शकतले आमच्या 7 PM बुलेटिनान। फुडें आमच्या कडेन ह्या समिदान खंयची बातमी केल्या ताका विचारया। हालीसराक अपघात जे आसा ते कमी जावपाचें नांवूच घेना। अशीच एक घडणूक काल शिरसय वाठारांत घडल्या। ही 10 रन घडणूक घडिल्ली आसा आनी तातूंत रेंट कॅब चलोवपी अभिषेक वर्मा ह्या झारखंडच्या पर्यटकान तो गोंयांत आयिल्लो आनी त्या पर्यटकान रस्त्या वयल्यान चलून वचपी राजेंद्र चव्हाण ह्या साताराच्या रहिवाशाक धपको मारून थंयच्यान फुजो काडल्यो। उपरांत आतां कोलवाळ पुलिसांनी आरोपीक अटक केल्ली आसा आनी ताजे कडल्यान ती बेलेनो गाडी जी आसा ती जप्त केल्ली आसा। ही बातमी जी आसा हांवें तुमकां थोडक्यान सांगिल्ली आसा, पूण नेमकें कितें प्रकरण घडलें तें तुमी आमच्या 7च्या बुलेटिनाक मुजरत पळयात। तर आतां ह्या आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन ऐश्वर्यान खंयची बातमी केल्या ताका विचारया। आयज साश्टीच्या अबकारी खात्यान दांडेवाडो चिंचिणी हांगासर गुदावाचेर धाड घालून सुमार 13 लाख रुपयांचो सोरो जप्त केला। हाची सविस्तर बातमी तुमकां 7च्या बुलेटिनान पळोवंक मेळटली। लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर सोऱ्याच्यो धाडी पडप चालूच आसा। चिंचिणी हांगा सोऱ्याची धाड घातली, सादारण 14 लाखाचो सुमार सोरो जप्त केला। तसोच फोंड्या सुद्दां तसोच आनी एक धाड घालून सोऱ्याची कारवाय केलेली आसा। फुडें या आमच्या कडेन विनायक आमचे रिपोर्टर आसात, ताका विचारया तेणी खंयची बातमी आयज केला ती। आयतार दीस फाटल्या आयतारा हरवळे हांगासर पालखे कडेन उत्सव जालो। भंडारी समाजाचे जवळपास 1,500-2,000 बांधव थंय उपस्थित असले पालखी उत्सवाक। त्या टायमार कोणी काय एका ग्रुपान तेंचेर फातर भितर मारले आनी तो व्हडलो बोवाळ जालो। तेच्या उपरांत
भंडारी समाजाच्या जे देवळाची समिती जी आसा रुद्रेश्वर समिती त्यांनी प्रेस घेतलेली आणि हाचेर रोष व्यक्त केल्लो. काल सकाळी म्हणजे काल दनपारा मंदिर समिती आणि जे दुसरो ग्रूप जो आसा मानकरी हरवळ्याचे सातेरीचे जे महाजन आसा त्यांच्या दोनूय ग्रुपां मदीं मिटींग जाली. डेप्युटी कलेक्टरान मिटींग घेतली आणि काल दनपारा प्रेस घेवन दोनूय ग्रूप आसा त्या ग्रुपांनी सांगले की आमचो जो वाद आसलो तो सुटलो, जो वाद आसलो तो मिटलो आणि डेप्युटी कलेक्टर जे आसा दिवचलचे त्यांनी मध्यस्थी करून हो वाद सोडयल्लो आसा. पूण आयज सकाळी आम आदमी पक्षाचे जे अध्यक्ष आसा अमित पालेकर हांच्यांनी ह्याचेर आक्षेप घेतला आणि यांच्यांनी सांगला की जे काल अचकीत प्रेस कॉन्फरन्स जाली कितें जाली कित्याक जाली ती कांय खबर ना आणि त्यांनी जो त्याचे निर्णय जो सांगला पत्रकार परिशद घेऊन रुद्रेश्वर समितीच्या लोकांनी जी पत्रकार परिशद घेऊन जो सांगला निर्णय तो आमकां मान्य ना. गोंयभरांत जवळपास 5 लाख भंडारी समाज बांधव आसा आणि फक्त रुद्रेश्वर देवस्थान समिती म्हणजे भंडारी समाज बांधव न्हू, जाल्यार ह्या भंडारी समाज बांधवांक समितीन उत्तर दिवपाची गरज आसा. आणि जो पत्रकार परिशदेन त्यांनी सांगला तडजोड जी जाल्या त्याचे निर्णय जो सांगला तो भंडारी समाज बांधवांक मान्य ना. त्या खातीर आयज सांजची हरवळ्या हांगासर रुद्रेश्वर देवस्थानान समाज बांधवांची मिटींग आसा आणि त्या मिटींगेच्या उपरांतूच कितें तें ठरतलें. ती जे बाकी समाज बांधव आहा ते आयज समितीक जाप विचारतले अशें आपचे फुडारी अमित पालेकर हांच्यांनी सांगलें. ही बातमी तुमकां आयच्या बुलेटिनान पळोवंक मेळटली. तर हरवळ्या हांगा रुद्रेश्वर देवस्थानात जो महाशिवरात्री दिसा जो वाद निर्माण जाल्लो महाजनाच्या वयल्यान तेजे वयल्यान काल हो जो सगळो विशय आसलो तो सुटावो जाल्लो. उपजिल्लोधिकाऱ्यान तांकां दोगांकूय वांगडा घेवन तांचेर सगळो सोक्षमोक्ष लायल्लो. पूण परतून एकदां ह्या गजालीक एक नवें मॉडर्न आयिल्लें आसा. आतां आमी फुडें या रश्मी कडेन. रश्मीन खंयची बातमी केला ताका विचारुया. गोरीश तूं आतांच सांगली तशी सोरो धरपाचे जे कारवाय आसा ती सेगीच जायत आसा. आमी पळयता की लोकसभा वेंचणूक लागीं पावल्या, सगळी तयारी एकावट पण दुसऱ्या वटेन एक्सिडंट आसूं ना जाल्यार सोरो धरपाच्यो अश्यो घडणुक्यो अश्यो क्रायम्स गोंयांत जायत आसा. अशीच एक क्रायम म्हणजे सोरो काल कोर्टी फोंड्या हांगा धरला. 2 दीस एका जाग्याचेर एक ट्रक जो महाराष्ट्रान रजिस्टर्ड आहा तो थंय पार्क केल्लो आणि तेतून 416 बॉक्सीस आसले म्हणजे काशी असल्यो सोऱ्यान भरलेल्यो ज्याची किंमत जाता 17,16,000. सो हो सोरो महाराष्ट्राचो कर्नाटकान वयतालो असोय दुबाव व्यक्त जाता. आतां फुडली न्यूज कितें डिटेल तो सोरो खंयच्यान येयलो हें सगळें तुमकां आमच्या साताच्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटली. दुसरी जी न्यूज आसा ती काँग्रेस कॅम्पेनिंगानूय आतां नेट धरला भाजपा वांगडाच. काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट जो आसा विरियातो फर्नांडीस साऊथ गोवाचो तेणें आयज काणकोणा प्रचार केलो आणि ह्या प्रचारा वेळार तेणें म्हटलां की केंद्र सरकाराची गोंयाचेर वायट नजर आहा. ताच्या शब्दान सांगप जाल्यार केंद्र सरकाराची गोंयाचेर बरी नजर आसा. सो हे कॅची स्टेटमेंट तेणी केला आणि तेतून भुवयो उंचावल्यात. दोनाय कॅन्डिडेटा भितर दोनाय पक्षा भितर अति तटीची भुमिका आमकां पळोवपाक मेळटा आणि तेतून मेजर जे आमकां जाणवले ते थंय जो खडेगाज काँग्रेसीचो जो कार्यकर्तो आसा जना भंडारी तो ह्या प्रचाराक उपस्थित नासलो, हजर नासलो. आतां जना भंडारी कित्याक ना? काँग्रेसीक सदींच जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स जावं आनी कसले विशय आसले काय जेन्ना सदींच आवाज एक स्पोक्सपर्सन म्हणून आमी ताका पळयता. सो अशा वेळार विरियाटोच्या उमेदवारीक काँग्रेसाच्या खडेगाज जे कार्यकर्ते काय आसात तेंचो तेको आसा काय ना हो प्रस्न उप्रासता. सो ही सविस्तर बातमी तुमकां पळोवपाक मेळटली साताच्या बुलेटिन. येस गोरीश. तर ह्यो सगळ्यो सविस्तर ज्यो बातम्यो आसा लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर आसूं किंवा आनी खंयच्यो हेर गजाली वयले विशय आमच्या सब एडिटरांनी कश्यो बातम्यो केला त्यो तुमच्या मुखार तांच्यांनी मांडल्यो. हाची बातमी सविस्तर तुमी पळोवपाक शकतले 7 PM ह्या बुलेटिनान. पळयत रावात. कॅमेरामॅन यश बरोबर हांव गौरीश परब आमोणकर, गोमंतक TV. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमचे कडेन खबरी हाडीत आसता, ज्या कडेन न्यू न्यूज येत असतात. जे वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयांत वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक
करपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.